आज खंय तरी काराळी जो रोड वायडनींग जालो ते दोनूय सायडीन एक सायडीन नॅरो आनी एक सायड शार्प खंय तरी एक्सिडेंटल झोन जाल्लो आसा। हो झोन जाल्लो आहा आनी कालूच हिंगा पयर हिंगा एक्सिडेंट जाला, दोन गाडयो एकमेकाक लागली आनी हिंगा दोगांय पडोन आसले ते हिंगा। पूण हो टर्न पळय हा, शार्प टर्न आहा, एका दोनी सायडी स्पीड ब्रेकरांची चड गरज। तशीच सायन बोर्ड PWDन एक सायन बोर्ड थिंगा घालूंकूच जायो, कित्याक इतले एक्सिडेंट जाता हिंगा म्हळ्यार हिंगा जायता, कित्याक त्या टर्नार तेच गाडी येता ती हिंगा रावन दिश्ट पडना आनी हिंगा रावन ती दिश्ट पडना, थिंगा रावन ही दिश्ट पडना। ह्या एक्सिडेंट हिंगा जायत रावता, देखून चड गरजेचे दोन स्पीड ब्रेकर आनी एक सायन बोर्ड PWDन हिंगा घालचे। हे तरी सायन बोर्ड एक घालचो आनी स्पीड लिमीट हो बोर्ड हिंगा चड गरजेचो, कित्याक एक्सिडेंट हिंगा जायना जावपाक। हिंगा एक्सिडेंट आज जालो फाल जालो हिंगा जायता आनी आमी मेजिता एक्सिडेंट। पूण हेजेर मातशें PWD हेजेर लक्ष दिचें आनी हेच्या कॉर्नराक कितें तरी करचें। अजून बाब हांगा खंय तरी आतां व्हडलो विशय जावन आसा तो म्हणल्यार काराळी जे रोड वायडनींग केल्लो आसा थंय वारंवार एक्सिडेंट जातात आनी पयर एक्सिडेंट जाल्लो 2 दिसां पयलीं। तशेंच हो मेन म्हणल्यार हो एक्सिडेंट कोण हेजे बद्दल तुमी वारंवार क्वेश्चन केल्ले आसा। पळय हो काराळी रोड, काराळी टू मारगांव आनी हो सबंद 1 किलोमिटर हो रोड सारको एक्सिडेंट झोन म्हणटा आमी हेका। पयलींच्यान हांगा कितले एक्सिडेंट जातात आनी हाजेर हांवें कितलेशे व्हिडिओ घातिल्ले। त्याच्या उपरांत हांगा पळय PWD रोड केला, रोडसान हो बेस्ट वायडनींग केला। पळय हांगच्यान नॅरो आसा, हांगच्यान नॅरो आसा, गोविंद पळयाच्या दुर्गा कडेन थंय पसून तेणी ते खंय व्हरात कळ्ळें। आनी ताच्या पयलीं न्यूज घातिल्लो, मागीर हांगा पेट्रोल पंप आयलो। आतां पेट्रोल पंप येयल्ले कारणान लोकांक कितें जाता, गाडी येता वयता त्यो कांय दिसना कळ्ळें। इतलो डेंजर स्पॉट जाल्लो आसा सारको एक्सिडेंटल झोन आसा, आमकां सुद्दां भंय दिसता सारकी। आनी हांव मागता आमचे PWD डिपार्टमेंटा कडेन, तुमी रस्ते वायडनींग करता आनी वयतात, पयशे घेता आनी तुमगेले कॉन्ट्रॅक्टराक तुमी कॉन्ट्रॅक्ट दितात वयतात, बाकीच्या लोकांक तुमी मरू म्हणटात, मरुना जग मारूं, एक्सिडेंट जावं ना कितें करूं कळ्ळें। हे तेंचे विचार खंयचे PWD रोड्साचे इंजिनियर PWD डिपार्टमेंटाचे कळ्ळें। हांव आतां तांकां लास्ट सांगता की तुमी हांगा स्पीड ब्रेकर घालचे 2, एक ते पळय गोविंद पळया दुर्गा कडेन थंय घालचे आनी एक हांगा घालचो, कित्याक पेट्रोल पंप आसा आनी गाडी येता वयता तो कळना। आनी हांगा स्पीड लिमीट बोर्ड लावचो, हे PWDचें काम। तुमी टेंडराक काडटात, कॉन्ट्रॅक्टराक कामां दितात आनी तुमी जगपार म्हणटात। आनी हेचो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा, हांगा जाता तितले बेगीन तुमी कितें सेफ्टी करचे, बोर्ड लावचे, स्पीड लिमीट लावचे, 2 स्पीड ब्रेकर घालचे, इतलो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा। केप्यां आनी ज्या जाग्यार आमी उबे आसा ते काराळी सद्या हो व्हडलो इश्यू म्हणल्यार जो आमी उबे आसा तो सद्या एक्सिडेंट झोन जावन आसा। हांगा फाटल्या तेंपाक गेले 1 वर्सा पयलीं हो डिक्लेअर केल्लो एक्सिडेंट झोन म्हणून। पूण कितें आसा, हे एरियेक आजून कसलो सायड बोर्ड मॉडर्न स्पीड लिमीट तशेंच हे रोड आसा एक सायडीन शार्प टर्न आसा, दुसरी सायडीन नॅरो रोड आसा आनी खंय तरी जेन्ना गाडी येता हे मोकळो रोड दिसतरी स्पीडीन वयतात आनी हेका लागून हे खंय तरी आसा जे नागरिकांनी प्रश्न केल्लो आसा, खंय तरी हेका सेक्युरिटी दिवप इम्पॉर्टंट आसा। मेन म्हणल्यार हांगा 3 इम्पॉर्टंट आसा, एक म्हणल्यार मुखार नॅरो रोड म्हणून बोर्ड जाय, दुसरी स्पीड लिमीट म्हणून बोर्ड जाय आनी शार्प टर्नार एक बोर्ड जाय। दोनूय सायडीन एक सायडीन लायल्ले आसा, एक सायडीन लावना। तशेंच स्पीड ब्रेकर जे केल्यार एक्सिडेंट कमी जावंक शकता। केपेंच्यान प्रचारान पयलीं